कामुर्ले दुचाकी आणि चारचाकी गाडयेमध्ये जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात शिवोलेच्या एरन फर्नांडीस या 26 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक आगताक मरण आयलें. जाल्यार ऋग्वेद बांदोडकार हो गंभीर जखमी जालो. ओव्हर स्पीडीन येवपी चारचाकी गाडयेन दोनूय दुचाकींक फाटल्यान धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो. ह्या अपघातात एरनाची तकली आपटिल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या ऋग्वेद बांदोडकर हाचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयतारा मेर्शे जंक्शनाचेर दुचाकी आनी कारी मदीं अपघात जालो. दोगूय वेगवेगळ्या दिशेन येताले. जंक्शनाचेर पावले तेन्ना दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. ह्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला. फाटल्या कांय दिसां सावन मेर्शे जंक्शनावेले सिग्नल बंद आशिल्ल्यान हे अपघात घडटात. दिल्ली पुलिसांनी धाड घालून सुमार 2 कोटींची गुळे वखदां जप्त केली. गोंयांत नव्या वर्साच्या सुरवातीक जावपी रेंव पार्टीक लागून ही गुळे वखदां हाडटाले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. दिल्ली पुलिसांनी ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. ह्या 3 मदीं 2 गोंयकार आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. आयतारा दक्षिण कोरियात प्रवाशांक घेवन वचपी एक विमान क्रॅश जाल्ल्याची दुर्दैवी घडणूक उक्ताडार आयल्या. ह्या घडणुकेत सुमार 120 प्रवाशांक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विमान लँड जाता आसतना गियर फेल जाल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. अपघात जालो तेन्ना जीवरक्षकांक कांय जाणांक वाटावपाक लेगीत येस आयलें. पूण सुमार 120 जाणांक ह्या घडणुकेत मरण आयलें. दक्षिण कोरियात विमान क्रॅश जावपाचे घडणूक घडून 2 वरां उपरांतूच एअर कॅनडाच्या एक विमानाक उजो लागपाची घडणूक घडली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कोणाकूच कांय जावं ना. ह्या वेळार प्रवाशांक सादूर केल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो.
शेनवारा राती उसरा चोरांनी मडगांव न्यू मार्केटातली 3 दुकानां फोडपाचें प्रकरण उक्ताडार आयलें. चोरांनी 3 दुकानांतल्या काउंटरांतले पयशे फारायले जाल्यार चोरांनी 6 दुकानां फोडपाचो यत्न केल्लो. तशेंच चोरांनी सीसीटीव्ही कॅमेराय फोडले. हे सगळे प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जाला. पुलिसांनी घडणूक थळार चोरयेचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. दिवचले वेदांताच्या मायनी वयल्यान मिनाची येरादारी करपी ट्रकांची आता रातच्या वेळार धडधड सुरू जाल्या. शुक्रारच्यान मध्यान राती ते फातोड मेरेन सुद्धा मिनाची येरादारी जाता. मजगती रातच्या वेळार जावपी मिनाची येरादारी वयल्यान सारमानस वाठारांतले लोक तिडकल्यात. देखून हो प्रस्न आता केन्नाय पेटपाची शक्यताय आसा. IAS अधिकारी आशिल्ल्याचे सांगून कलंगुटातल्या शेक आनी क्लब धन्यांक भंय घालपी मनोज कुमाराक पुलिशेन धरलो. मनोज कुमार हो मूळ ओडिशाचो. तो वेवसायान अभियंतो. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. केपें पाड्ड्या साळावलेच्यान येवपी उदकाचो कनाल फुटलो. कनाल फुटिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात उदकाची नाशाडी जाल्या. उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी घडणूक सुवातेर पावल्यात. उदक बंद करून तांणी कनालाचे दुरुस्तेचे काम हातान घेतलां. फाटल्या कांय वर्सां सावन पडींग आशिल्ली शेत जमीन लागवडी खाला हाडपा खातीर आमोणकारांनी खासा बसका घेतली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सुचोवणे प्रमाण ही बसका जाली. ह्या बसकेक संबंधीत खात्याचे अधिकारी, शेतकार आनी हेर लोक हजर आशिल्ले. शेतकाऱ्यांक आतां शेतां करपाक येवपी अडचणींचेर सखोल चर्चा जाली. ह्यो अडचणी कश्यो सोडोवच्यो हाचेर अधिकाऱ्यांनी शेतकारांक मार्गदर्शन केलें.
सनबर्न फेस्टिवलाच्या पहिल्याच रातीक वांटेकार जाल्ल्या दिल्लीच्या एका तरणाट्याक मरण. सनबर्नाचे सुवातेर तो बेशुद्ध पडले उपरांत ताका म्हापशा हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, थंय ताका मरण आयलें. कारगिलच्या वादग्रस्त सनबर्नात पहिल्या दिसा वांटेकार जाल्ल्या दिल्लींतल्या तरणाट्याक मरण आयला तो दिल्लींतलो 26 वर्सां पिरायेचो करण कश्यप. ताका सनबर्नाचे सुवातेर मरण येवंक ना, तर म्हापशेच्या विजन हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन तो भायर पडलो. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसी बांबोळी धाडल्या. आयतारा गोंयच्या विंगड वाठारांत कोमनीदाद समित्यांचो वेंचणुको जाल्यो. ह्यो वेंचणुको घेवन कोमनीदादीच्या समितीची निवड जाल्ली आसा. आयतारा दिकरपाल, कुडतरी, सांकवाळे, लोलये, पोळे, नेत्रावळी, काकोडे, आवेडे, किटल ह्या गोंयच्या विंगड वाठारांत कोमनीदाद समित्यांची वेंचणूक जाली. हातूंत ओर्ली, सुरावली, देवसू, उतोर्डा आनी कासावली कोमनीदादीच्यो वेंचणुको कोरमच्या उणावाक लागून आडकल्यो. टेमवाडो मोर्जे दर्यादेगेत 3 कासवांनी मेळून वट्ट 334 तांतयां घाल्ली आसा. फाटल्या वर्सा फक्त एकाच कासवान तांतयां घाल्ली, मात ह्या वर्सा 3 कासवांनी तांतयां घाल्यात. रान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी कासव संवर्धना खाला ही तांतयां सुरक्षीतरित्या स्थलांतरीत केल्ली आसा, अशी म्हायती मेळ्ळ्या. आयतारा एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयल्या. बेतोड्या उद्देगीक वचणुके लागसार उक्त्या सुवातेर 3 गायो मरून पडिल्ल्यो दिसून येता. ह्या गायांक कोणे तरी वीख घाला आसुया असो अदमास आसा. ह्या गायांचो पोस्टमॉर्टम करून नेमके तांचे मरणाचे कारण स्पश्ट जावचे अशी मागणी गोरक्षक राजीव झा हांणी केल्या. सायबर गुन्यांव आनी फटवणूक प्रकरणात बेंगलोर पुलिसांनी 4 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हातूंत एका बँक मॅनेजराचो लेगीत आस्पाव आसा. ह्या चौगांयनी मेळून खंय एका कंपनी कडल्यान 12 करोड रुपया लुटले. फुडलो तपास सुरू आसा.
आयतारा वास्को पोलिसांनी खारीवाडा स्मशानभूमी लागसार मादक पदार्थांची धाड घालून एकल्याक अटक केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या प्रकरणात सादिक दवानगिरी रावपी फोंडा बेतोडा हाका अटक करून ताचे कडल्यान 5.24 किल गांजो जप्त केला. फुडलो तपास सुरू आसा. गुजरातच्या भरूच जिल्ह्यात फ्लुएरोकेमिकल्स गॅसाची गळती झाली. हाका लागून दूषित वायूच्या वासाक लागून 4 कामगारांक मरण आयले. ही घडणूक शेनवारा राती 10 सुमार घडल्या. 4 कामगार बेशुद्ध पडिल्ल्यान तांकां रोखडेच हॉस्पिटलांत भरती केले, पूण उपरांत तांकां मरण आयिल्ल्याचें जाहीर जालें. आयतारा ट्रिची आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर AIUच्या अधिकाऱ्यांनी 2400 जिते कासव जप्त केले. हे कासव खंय एका प्रवाशाच्या लगेजीत सापडले. ताणें ते व्यवस्थित बांदून हाडिल्ले, पूण चेकिंग करपाच्या वेळार हे कासव जप्त केल्ल्याचें कळटा. फुडलो तपास चालू आसा. मायनिंग विरोधातल्या आंदोलनात सदांच फुडें आशिल्ली पिळगांवची सरपंच मोहिनी जल्मी हिका सरपंच पद वगडावचें पडलां. ताच्या आडचो अविश्वास थाराव पास जाल्ल्यान तांकां सरपंच पदाचे कदेली वयल्यान सकयल देंवचें पडलां. आयतारा सकाळी मुंबईच्या हिरापन्नार शॉपिंग सेंटरात अचकीत उजो लागपाची घडणूक घडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सकाळी 9च्या सुमाराक हो उजो लागलो. उजो लागताच उजो पालपी दळान घडणूक थळार धांव घेवन उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावना.
जम्मू काश्मीराची राजधानी श्रीनगरात कालच्यान बर्फ पडपाक सुरवात जाल्या। श्रीनगरात मोठ्या प्रमाणात बर्फ पडपाक लागिल्ल्यान श्रीनगर जम्मू हायवे बंद जाला। विमान सेवाय आडकून पडल्या। जम्मू काश्मीरात जावपी स्नोफॉलाचो आस्वाद घेवपा खातीर देशभरांतल्यान मोठ्या प्रमाणात पर्यटकूय आयल्यात। श्रीनगर गुलमार्ग मार्ग बंद जाल्ल्यान पर्यटक श्रीनगरात आडकून पडल्यात। बेघर जाल्ले शिरगांवचे देविता गांवकर हे गरीब बायलेक आता पक्के घर मेळटले। देविता हिका घर मेळचे म्हणून मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी फुडाकार घेतला। तांच्याच हाजेरीत शेनवारा ह्या घरकुलाची बुन्याद घाली। फाटले जुलै म्हयन्याचे 15 तारखेक पावसाच्या तडाक्यात देविता गांवकर हे बायलेचे मातयेचे घर कोसळिल्ले। तेन्नाच्यान ती बेघर जाल्ली। ती सध्या लग्न करून दिले चलयेच्या घरांत रावता। निराधारांक आधार या उपक्रमाखाला मयेच्या सातेरी सेवा संघा वतीन हे घर बांदून दितले म्हणून मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी आश्वासन दिले। ते प्रमाण शेनवारा तिच्या घरकुलाचो बुन्यादी फातर घालो। दिवचल मालातल्या पिळगांव वाठारांत पयलेच फावट शेतकारांनी वांयगण शेतां करपा कडेन फाट केल्या। अंदू जवळपास 90% शेतां पडीक पडल्यात। गांवांतल्या फकत 2च शेतकारांनी वांयगण शेत लागवडी खाला हाडला। सरकारान प्लास्टिक वापरपाक बंदी घाल्या तरी आसून गोंयांत अजूनय प्लास्टिक मुक्त जावपाचें नांवूच घेना। वचत थंय लोक फकत प्लास्टिकाच्यो पोतयो घेवन फिरतना दिसून येतात। सरकारान प्लास्टिकाचेर बंदी घाल्या अशें आसून पणजे बाजारात मात काय बाजारकार अजूनय प्लास्टिक पोतयांचो वापर करतना दिसतात। तर प्लास्टिक पोतयांचो वापर आतां दिसपट्ट जाला। सरकारान लोकां मदीं जागृताय करून लोकांक कपड्याच्यो पोतयो वापरपाक लावच्यो अशें कांय जाण उलोवन दाखयतात। कोलवाळे दुर्गा नगराक एका कॅनलात 8 ते 10 फूट उंचायेचे मानगे दिसून आयले। थळाव्यांनी ह्या मानग्याक पळयताच प्राणी मोगी समीर सय्यद हाका कळीत केले। उपरांत वन्यजीव बचाव पंगडान प्राणी मोगी समीर सय्यद हाच्या सहकार्यान त्या मानग्याक वाटोवपाक तांकां येस आयलें।